जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान 16 वोळ 23 ते 28. तो दीस येतलो तेन्ना तुमी म्हाका कांय विचारचे नात. म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. अजून पर्यंत तुमी म्हजे नांवीं कितेंच मागूंक ना. मागात आनी तुमकां मेळटलें, आनी असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. हें सगळें हांवें तुमकां वपारींनी सांगलां. पूण असलो वेळ पावत आयलो की हांव आनीक तुमचे कडेन वपारींनी उलोवचो ना, पूण बापा विशीं उगडापी उलयतलों. त्या दिसा तुमी म्हजे नांवीं मागतल्यात, आनी तुमचे खातीर हांव बापा लागीं मागतलों म्हूण हांव तुमकां सांगिना. कारण बाप काशांत तुमचो मोग करता, कित्याक तुमी म्हजो मोग केला आनी हांव देवांत रावन उपजलां म्हूण तुमी बाबांत धरला. हांव बापासून उपजलां आनी संवसारांत आयलां. आतां हांव संवसार सोडटां आनी बापाशीं वेतां. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचो व्हड उपकार.